मोगाच्या बाबा भयणींनो, एक दीस अशें एक विरगोर्जेन घडलें. आयताराचे मीस सोमतोच एक कुटुंब पाद्वेकाराक मेळूंक गेले. ताणें तें मीस भेटयल्लें. दादल्यान फादराचो हात धरलो आनी अशें म्हणलें, फादर, यू हॅव टच्ड मी एंड हील मी टुडे. ही उतरां आयकून तो पाद्रे जापलो आनी चिंतूंक लागलो ताणें कितें ह्या शर्माक सांगलें तें त्या दादल्याक वा त्या कुटुंबाक एक भाशेन तांकां पेकोवणी मेवली. आनी ताणें विचारलें, हांवें तुका कितें केलां तरी? तेन्ना दुखां बरें जावन त्या दादल्यान अशें म्हणलें, साबार वर्सां आमच्या कुटुंबाक दूख आसली. जायते कोस तांकां सोंसूंक पडटालेत आनी पडल्यात. तुमचो शर्मा आयकून मातशें काळजांत कितें तोपलें म्हाका अशें दिसता. आनी म्हज्या काळजांत आमच्या काळजांत शांती आयल्या. तेन्ना त्या पाद्रीन ताका अशें म्हणलें, हांवें तुका बरलूंक ना, हांवें तुज्या काळजांत पेकोवणी हाडूंक ना, ती हाडल्या जेजून. मोगाच्या भावा भयणींनो, हे पाद्रीन कांयच करूंक ना, फकत देवाचो मोग मोगाची खबर तांकां सांगल्या. आनी ही खबर आयकून तांच्या काळजांत कितें जालें, तांकां पेकोवणी मेवली. होच संदेश, होच विचार आज आयताराचो. देव आमचो कितलो मोग करता, तो आमकां सूख आनी दुखूय दिता. हे भाशेन देव आमचो मोग करता. हें आयकलां आमी पयल्या वाचपांत. जोब एक श्रीमंत मनीस आसलो. तो आपलें जिवीत बरे भाशेन सारतालो. तो खूब गिरायकाय आसली. तसोच कुटुंब खूब व्हड आसलो. तशें ताका एक व्हडलें हिंड आसलें. खुशालकायेन तो आपलें जिवीत सारतालो. पूण चिंतूच त्या जिवितांत दूख आयलें, खोस सोंसूंक पडलें. ताच्या नोकरेन सांगतात, तुमचीं सगळीं भुरगीं भायर पडल्यान. हें आयकून तो चिंतूंक लागता. मागीर कोण एकलो सांगता, तुमची गिरायकाय चोरून गेल्या. कोण सांगता, तुमचें हिंडूय लोकांक चोरून व्हेलें. हें आयकून तो घुस्पता आनी मागीर तो खाटीर पडटा, दुयेंत जाता. हे वेळार तो चिंतूंक लागता, हांवें देवाक कांयच वायट करूंक ना. कायदे दिल्ले त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चल्लां, आमी खुशाल आसले. पूण हे अवचीत वेळार आमच्या जिवितांत दूख कित्याक आयलें? मागीर तेणें कितें उच्चारलें तें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. पूण तो मागीर म्हणटा, सोरेस्परान म्हाका दिलें, सोरेस म्हाका तें परतून व्हेलें, सोरेस्पराक वाकाडलें. म्हणटच हो जोब आपल्या दुखांतूय देवाचो मोग ओळखून घेता. दुसरें वाचपान आमी आयकलां पावलीची खबर. तुमकां ताची खबर आसतलीच. तो नवसोन आदली तो क्रिस्तांव लोकांक खूब दूख दितालो. पूण ताणें एक दीस देवाचो मोग अणभवलो आनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आनी पावलो म्हणटा, जो मोग हांवें अणभवला हांवें लोकांक दिवंक जाय. ताची हे मोगाची वळख हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी तो सगळ्या गांवांत भरोन सगळ्या लोकांक देवाची वळख दितालो. तिसरें वाचपाक मार्कू इवांजेलिस्ट आमकां देवाचे 2 दिसाचें एक भाशेन वेळापत्रक, टायम टेबल सांगता. मार्कू सांगता, सकाळीं उठोन तो जेजू एकसो जागे वचोन मागणी करतालो. कित्याक जायत? जेजू आसलो देवाचो पूत, तो मनीस आसलो. जो समोन आसलो ताचो बापायचो तो घोट करतालो आनी सदांचें वावर करूंक ताका भितरली शक्ती मेवताली. मागीर म्हाका सांगता, दिवसभर जेजू देवाच्या मोगाची वळख दितालो उतरांनी आनी खोर्ल्यांनी. बाबा आयची वाचपाक हे भाशेन आमकां खास संदेश येता की जो मोग आमी अणभवला तो आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय उतरांनी आनी खोर्ल्यांनी.
आनी हो वार कोत्ताना आमकां खूब दूख कोस सोसूंक पडटले, जे जुबाक पडले, पावलूक पडले, सगळे शिसांक पडले. पूण ह्या दुखांक कोश्टांक आमकां देवाचो मोग अनुभवूंक येता. तरी कास ताणें आज आमी देवाक मागुया. जेन्ना आमी खुशी आसात देवाक वाखाणटात, पूण जेन्ना दुखी आसतात आमी निराशे जातात आनी आमच्या मनांत जायते प्रस्न येतात. तर हें कास ताणें आमकां दिवंक आमी ह्या मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.